वेदांतान दिवचले ब्लॉकाचे सगळे परवाने घेतले। मायनिंग सुरू करून कबलात करून मंत्रिमंडळाचो बावटो पार्ट टाइम आशिल्ले 40 ESI हॉस्पिटल कामगार कंत्राटार। अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाचेर मुख्यमंत्री शिष्टमंडळ घेऊन मेळ्ळो। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह डिलिमिटेशन आयोगाची थापणूक करून रोखडोच प्रश्न सोडवपाचे खंय घर मंत्र्याचे उतर। गोंय अपघातांची राजधानी, बेशिस्त ड्रायव्हिंग वाढले। नवे रेंट कॅब नाका, माविन म्हणटा ब्लॅक स्पॉट क्लियर करतले। लोबो म्हणटा टायट ड्रायव्हरा आड कायदो खर जाय। मांडवी पुलार कायम स्वरूपी बॅरिकेड्स घालचे म्हणून ट्रॅफिक पोलिसांनी PWDक सांगिल्ले। PWD सुसेगाद। 56 ब्लॅक स्पॉटातले फक्त 6 रिपेअर। सरकार रावला केंद्राच्या फंडाक। मांडवी पुलाचेर ॲक्सिडेंटान उसळून उदकांत पडिल्लो जावेद सडेकाराची कूड 2 दिसांनी मेळ्ळी। शेनवारा सकाळी 6 वरांचेर जुन्या सचिवालयाच्या मुखार मेळ्ळो। सावंत सरकाराक 5 वर्सां पुराय 15 भर खासा कार्यावळी। मंत्री पंचायतींनी वचून आयकतले लोकांचे प्रश्न। स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चो रिव्ह्यू। बायला दिसा प्रधानमंत्र्याचो संवाद। साजुजे आर्याल छत्रपतीच्या पुतळ्याचो इश्यू घेऊन आमदार क्रूज मुख्यमंत्र्याकडे प्रकरण मिटोवचे म्हणून मागणी। केशी फाटी घेवपाचे मुख्यमंत्र्याचे खंय आमदाराक उतर। आज बार्देसात कितल्याशाच वाठारांनी उदक आसचे ना। अस्नोडा उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान परवरे उदका पुरवण करपी 1000 MM लायनीचे काम। परवरे 750 MM लायनीकूय लिकेज। नार्वे कोमुंदादीच्या जागेत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर चिरेखणीचेर खण खात्याची कारवाय। 14 स्टोन कटिंग मशीनां आनी 10 पॉवर जनरेटर सील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वाराणसीत 13,000 कोटी खर्चाच्या प्रकल्पांचे केले उक्तावण। घाली बुनियाद। काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन केला UPच्या तरणाट्यांचो अपमान। मोदीचो आरोप। ईडीन केली मनी लॉन्ड्रिंगाची केस। TMCचो फुडारी शेख शहाजहानच्या आड केस। ईडीन मारली 6 जाग्यार धाड। संदेश खाली प्रकरणात शेख असा मुखेल आरोपी। NCP शरदचंद्र पवार गटाक मेळ्ळे मनीस तुतारी। वाजयतानाचे चिन्ह। वेंचणूक आयोगाकडच्यान शरद पवार NCP पक्षाक चिन्ह। तेलंगणातली तेलंगण राष्ट्र निर्माण समिती पक्षाची सिकंदराबाद कंटोन्मेंट आमदार लस्य नंदिता मार्गावेल्या अपघातात सोपली। SUV मारली। मेटल रेलिंगाक ड्रायव्हर सिरियस। ईडीक अडवपाची महुआ मोइत्राची विनवणी दिल्ली हायकोर्टान न्हयकारली। फेमा भंगाविशीं चवकशेचेर मिडियाक गोपनीय व्हेरीफाय करूंक नाशिल्ली म्हायती लीक केल्ल्याचो आरोप। पोरबावाडो कळंगूट पोलिसांची नार्कोटिक रेड। उस्मानाबाद महाराष्ट्राच्या अश्रू काळेक 96,000च्या गांजा सयत धरलो। शेतकऱ्यांनी पाळलो ब्लॅक फ्रायडे। 26 फेब्रुवारीक देशभर काडटले ट्रॅक्टर रॅली। 14 मार्चाक महापंचायत। महाराष्ट्रात निवासी दोतोर संपार स्टायपंड वाढवपाची मागणी। एमर्जन्सी सर्व्हिस उरतली चालू। दुबईन भारतीय पर्यटकांक 5 वर्सांचो मल्टिपल एंट्री विजा केलो सुरू। फाटल्या वर्सा भारतांतल्यान येवपी लोकांचो आंकडो 25% वाढलो। रशियातल्या सुमार डझनभर भारतीय नागरिकांक रशियन सैन्याबरोबर गेर्रात देवंक लायिल्ल्याचो खबर। रशिया युक्रेन संघर्षाकडच्यान पयस रावपाचो भारतीय नागरिकांक सल्लो। वीज नेमात दुरुस्ती। इलेक्ट्रिक गाडयो चार्ज करूंक वेगळी वीज कनेक्शनां दिवपाची व्यवस्था। मेट्रो सिटीत 3 दीस, शारी वाठारात 7 दीस, गावात 15 दिसां भितर कनेक्शन।